देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आमचे समुदायांनी आमची वागणूक खोशी आसूंक जाय हें आमकां आयच्या वाचपांनी मेळटा. देवा आड गेल्ल्या मनशाचेर कसले प्रसंग येतले ते आमकां एजेकिएल प्रवादी सांगता. देवा आड बेतोल्ले मनीस समुदायांनी दुस्पोट घालतात आनी आपणाचेर आनी समुदायाचेर वायट मागून हाडटात. म्हणटूच समुदायाच्या वांगड्या मदें वायटपण उप्रासता तेन्ना परतून खोशी पयस करून एकवट नव्यान घडोवन हाडूंक जाता तें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. देवान दिलोल्या नेमा प्रमाणे आमी जियेतल्या जाल्यार आमचे मदें आमी तोडोणाची मनशां जावंक पावतल्या. जुंय तोडणाची मन आसता थंय कसलेंच वायटपण आसूंक शकना आनी जंय वायटपण आसा थंय एकवट आसता आनी दुस्मानकाय पासून पयस उरता. आमच्या समुदायांनी आमचे मदें जेजू आसा. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुमया जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.